श्रावण महिन्याक सद्याक सुरवात जाल्या म्हणटकर एके वाटेन सण सुरू जावपाक लागले। चवथी खातीर कांय आठवडे अंतरात उरल्यात। राज्यान वचत थंय दर गांवांनी मंगलमुर्तीच्या मुर्तीक आकार दितना कलाकार दिसतात। पळोवया मया गांवांत शेट कुटुंब मुर्तीक आकार दितना। RDX गोवा खातीर मयेच्यान चंदू मांद्रेकार। माझे नाव अमर शेठ। हांव मया कुमारवाड्या ह्या गांवांत आमी गणपती माती पासून तयार केल्ले गणपती आमचे करता। आणि आमचे हे गणपती पयलीं आज्या पणज्या पासून हे पयलीं पासून चालूच आसा। आतां आमी भुरगे करता। आमी आतां तीन भाव मेळून आमी हे सगळे करप। आणि आमचे हांगासर एक 5 ते 7 फुटां मेरेन गणपती आमी इतके फाटी मेरेन हांगासर करता। आणि हे आमचे नेम्या किंवा सावंतेवाडी ह्या गांवांतले भुरगे सगळे येवन ते आमकां मातशें हेल्प करता। ते गणपती बुकींग केल्या नंतर आमी म्हापसा किंवा हल्दोना करासवाडा अशे ह्या जाग्यांचेर आमची शाळा आसा। ते शाळेन आमी व्हरून दवरप आणि थंयच्यान मागीर ते कलेक्ट करता।